2022चो गोंयचो अन्न आनी सांस्कृतीक उत्सव जालो जाल्यार तो पावसा उपरांतूच अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले। गोंयचो अन्न आनी सांस्कृतीक उत्सव हो पर्यटन हंगामांतलो म्हत्वाचो उत्सव आसा। दर वर्सा ह्या उत्सवाक पर्यटकांची भरपूर गर्दी पळोवपाक मेळटा। मात ह्या फावट आडवेळ्या पावसाक लागून पर्यटन खात्याक बरेच लुकसाण जातले, तशेंच वेपाऱ्यांक लेगीत भरपूर लुकसाण जातले। गोंयकार तशेंच विदेशी लोक व्हडा संख्येन ह्या उत्सवाक येतात, मात अंदू पावसान सगळ्याची वाट लायली। ह्या अवकाळी पावसाक लागून ह्या वर्साचो उत्सव फुडें धुकल्ल्याचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले। Food and Cultural Festival last week actually scheduled between 11, 12, 13th or some dates of those type. Since there was an indication that paus astala may 20, 21, 22 welli. Unfortunately, rains have been continuously here much before the scheduled dates. ताज्या खातीर we have cancelled the whole thing and we have moved it post monsoon. So कितें आसा तें पावस जाता करूच जातलें. आतां आनी Food and Cultural Festival is not the right time because we want people to come and enjoy. It shouldn't be a festival namesake. So ते cancel करपाक लायल्या आनी